आज जी पळय हांगासरली आशिल्ली तो कोर्टाक गेल्लो. हा. पूण तो जो आमचे क्रिमिटोरियम पळय आसा न्ही हय हय आरकड्या ते सायडीचो पळय आशिल्लो तो कोर्टाक गेल्लो म्हणून ते तेगेले मातशें उरलें. आज कोर्टान तेगेले ते मॅटर कितें ते भायर मारले ते प्रमाणे आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी ऑर्डर दिली की ती आतांच्या आतां ताबडतोब मोडची म्हणून. तशें आज आमचे ऑफिशियल सगळे वचोन ते शेड बी तेगेले पळय आसा न्ही ती डेमोलिश करपाक तेणी सुरवात केल्या. आनी उरलेले बाकीचे पळय आनी ताका टायम लिमीट दिले 15 दिसा भितर कितें आहा तितलें खाली कर म्हणून जे तेगेलें मटेरियल कितें थंय आसा पळय न्ही 15 दिसा टायम तेजे वयर आनी दिवप ना. 15 दिसा भितर तेणें काडूंकूच जाय नाजाल्यार ते एक्शन जाता. आमी हांगा इलिगल एक्टिविटी ज्यो चलता तांकां आमी कशेंच थारा दिवपाचें ना. आमी ठरयलां सगळे कावन्सिलर सगळे आमी बरोबर आहा एक संद आसात. आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की हांगा एक स्क्रॅप यार्ड कितेंच हांगा उरपाचें ना. आमी आतां कितें परत तो फक्त तो कितें आतां कोर्टाक गेलो म्हणून ती भानगड जाली. आतां ताका ताबडतोब 15 दीस चड न्ही ओन्ली 15 डेज 15 दिसा भितर ताणें ते खाली करपाक जाय नाजाल्यार क्वीक एक्शन आमी घेवपाक तयार आसा. कलीम खान म्हणून हाजो स्क्रॅप अड्डो आशिल्लो ताका आमी पयलीं नोटीस दिल्ली. त्या नोटिसाक ताणें सिलिंगाक नोटीस दिल्ली. सिलींग नोटिसाक तो अपिलाक गेलो डीएमएन ताची केस चालू आसा सिलिंगाची. मागीर 184 आमी नोटीस दिल्ली ताका तेणें चॅलेंज केलें ती भायर पडली ट्रिब्युनलाक. बट आमी ऑलरेडी ताजेर एक्शन स्टार्ट केलें. आज आमकां कलेक्टरांतल्यान ऑर्डर आयला डेमोलिशनाक त्या प्रमाणे आमी डेमोलिशन चालू आसा अंडर सेक्शन 184. स्ट्रक्चर ताजें आहा तें काडून उडयता. हे डेंजरस आसा त्या खातीर आमी ताका सिलिंग ऑर्डर दिल्ली पण ती ऑलरेडी अपिलाक डीएमए कडेन चालू आसा. पण मीन टायम आमी तांकां डायरेक्शन दिलां की हांगासरल्यान शिफ्ट करपा म्हणून टायम लिमीट दिता तांकां आनी हे हांगासरल्यान शिफ्ट करून इंडस्ट्रियल एरियेन खंय तरी शिफ्ट करपाचें. एक मॅक्झिमम 10 दीस ते 15 दीस तेगे भितर महिना न्ही म्हणजे 15 दिसा भितर ताणें शिफ्ट करून हांगासरल्यान वचपाचें. परत सिलिंग ऑर्डर जर ती ओपन जाली मागीर आमी फुडलो प्रोसेस स्टार्ट करतात.